सांगेवेल्या उगे पंचायत वाठारात बेकायदेशीर लँड फिलिंग करून रस्तो करतात. भात शेतींनी सांगेवेल्या डेमोलिश केल्ल्या टावन हॉलाची माती भरल्या. कारवाय जावची म्हूण थळावे मागता. शेता जमणीक ही माती हाडून घातल्या, लँड फिलिंग केला रस्तो करपा म्हणून. आनी ही माती हाडली खंयची टावन हॉल जे पळय डेमोलिश केला, सांग्या टावन हॉल म्हणून प्रसिद्ध टावन हॉल म्हणून अशें आसलें, तेजी माती हाडून ही शेतांक घातल्या. आनी ते हाडून पळय ह्या शेतांक 27/34 हे सर्वे नंबरां हाडून हे रोड म्हणून फिलिंग केला हांगा. म्हणटकीर हे प्रत्येक शेत पुरोवपाची हे धंदे, हे कोण बिल्डर आसा, हे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा, तेंगे हेच धंदे कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाची, ती माती हाडपाची, शेतांक घालपाची आनी रस्ते करपाचे. म्हणटकीर हेजेर आमचे कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर सांग्यावेल्यान हेणी एक्शन घेतले कडेन आसा. उगी पंचायती म्हणटरी हे संबंदीत हांवें उगी पंचायतीच्या आमगेलो तलाट्याक हांवें प्रस्न केलो, विचारलें आमगे उगी पंचायती पडटा म्हणलें, विलेज आमगेली कोटाले विलेजी पडटा म्हणली ही एरिया ही फिलिंग केल्ली. ताणें म्हणलां आपण तेजेर हे रिमार्क धाडल्या म्हणपा लागलो तो करून. तरी बरें आसा. बट उगी पंचायतीन हेजेर उगी पंचायतीन पंच कोण आहा तांकां माती लक्षांत ना हे फिलिंग जाता काय कितें ना. पूण ह्या तलाट्यान हेजेर रिपोर्ट घालून तलाट्यान हें धाडलां. म्हणटा आतां हें धाडलां आनी तांकां शोकेस डेप्युटी कलेक्टरान शोकेस नोटीसूय बी काडले कडेन आसा. पूण म्हणटकीर शोकेस नोटीस काडली. म्हणटा आतां ही माती शेतांक घातली ती हे काडून भायर काडटले काय ही अशीच उरपाची. आनी मागीर परत हें जालें म्हणटा केस जाली म्हणटा परत मागीर तेणी चालू करपाचें हें काम अशें आमगे प्रश्न आहा. कोणी जी पळय हाडून घातल्या, कोण कॉन्ट्रॅक्टर, तेजेर चड हेज्या चड कारवाय त्या कॉन्ट्रॅक्टराची जावपा जायी. कोण कॉन्ट्रॅक्टर ही शेत पुरोवपाक, जे मातये डिलर काय कितें हो कॉन्ट्रॅक्टर कोण म्हणटा शेत पुरोवपाचो डिलर, हेजेर जास्तीत जास्त कारवाय जावपा जायी. लोक ओगी आसा, कितें दांतूय आपल्याले वटूय आपल्याले म्हणटा आनी लोक ओगी आहा, पूण हे जावपा जायना. हेंचेर जास्तीत जास्त कारवाय जावपा जायी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.